वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. 12:30 जाली. आता व्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट इश्वीक खेळटालो सांताक्लॉजा वांगडा खेळून नालो बिलो आणि ते न्हिदला. म्हटलं व्लॉग स्टार्ट करूया. आणि काल हांवें न्ही जस्ट डेकोरेशन म्हणजे करपाक स्टार्ट केलें. अर्दें केलें हांवें. दाखयत तुमकां. जस्ट बारीकशे तशें टायम मेळटा तशें हांवें बेगीन बेगीन करून दवरलें. जस्ट दाखयत तुमकां. सो हांगासर पळयात एक टिनसेल्स लावून दवरला हांवें. ओके हांगा सगळें. आणि हांगासर एक बारीकशें केलां हांवें. हें पळयात हांगा सगळें लावून दवरलें. सगळें कॅन्डल बिंडल सगळें दवरलें आतांच हांवें. मागीर क्रिसमस डे दिसा सगळें लावपाचें. ओके सो हें सगळें शिवाचें सामान तो काडटलो मागीर क्लीन करतलो हो. सद्या तो मातसो बिजी आसूं म्हटलें. सो आनी हांगासर थोडेंशें केलां हांवें. आनी वयर सगळें लायलां हांवें. हें पळयात. आनी किचनान न्ही दिस टायम थंय लायला हांवें तो बेल. लाय म्हटलें शिव आतां नाल्यार खंय लायतलें आनी ऑप्शन ना न्ही. सो म्हटलें आनी बाल्कनीन न्ही जस्ट सिंपलशें केलां हांवें. हें पळयात तुमकां दिसतलें खबर ना. पळयात टिनसेल्स बीन थंय लायला हांवें. आनी हांगासर थोडेंशें केलां आनी कॅन्डल बीन दवरला. सो तुमकां सांगलेलें न्ही वयर आमकां हांगाशें कॉर्नर आहा पळय थंय आमकां तें हें लावूंक जाय. असलें मेळटा कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. असलें मेळटा न्ही ते शिवाचे प्लॅन ताका जाय तशें लावपाक. सो पणजी खूब जाणां म्हाका कमेंट केली की पणजी 99 शॉपार मेळटा बीन म्हणून. सो शिव अब्बालो आपल्या रिस्क घेवपा नाका. सो ताणें न्ही ऑनलायनूच ऑर्डर केलें. सो ऑनलायन केला ऑर्डर. 23rd येतलें तें. कित्याक खबर आहा इफ आमी पणजी गेले आनी आमकां सपोज मेळोंक ना सो मागीर टायम जातलो न्ही. मागीर तें ऑनलायन ऑर्डर केल्यार मागीर लेट येतलें. सो तो अब्बालो ऑर्डर केलें तेणें मातशें ताका चीप मेळ्ळा ताका मातशें. ओके सो दिल तेणें कालूच. सो 23 विशें येतलें तें. सो ते प्लॅन ताका खूब लायक ते वयर ते करपाक ताका जाय म्हणटालो आपल्याक ते करूंकूच जाय. ओके सो बारीक बारीक ते मागीर तेजे मदीं ते बॉल्स बीन कितें लावपाक बीन ते सगळें आमी हाडटले आमी. एक्चुली आमचे आयज आसलेले प्लॅन पणजे वचूंक जाय सगळें शॉपिंग करूंक जाय आसलेलें. आनी परवा म्हाजो बड्डे येयला तेजेर म्हाका शॉपिंग बी करून आसलेलें. सो आयज आमच्या घरा येता आमची युट्यूब फॅमिली. सो तो कॅन्सल जालें. सो म्हटलें शिव बाबा फाल्यां या असो म्हटलें. फाल्यांच या की तुमी येता न्ही नाका म्हणूंक शकना न्ही नाका अशें म्हणूंक शकना न्ही. सो आसूं म्हटलें. सो फाल्यांच या. ओके सो बरी दिसता अशें डेकोरेशन बी केलें न्ही खूब बरी दिसता पळोवपाकूय. आनी सर आतां येयलां हांव किचनान म्हटलें इश्यू कशें न्ही आनी दाखयता तुमकां. सो हांगासर बेश्टें बेल आनी टिनसेल्स लायला. आनी हांगासर मातशें लायला. हें पळयात केलां. म्हाका किचनान मातशें जाय डेकोरेशन. सो हांगासर स्पेस बीन आसा. हें पळयात हांगासर स्पेस बीन आसा तें की लावपाचें. पळयता वयतलें न्ही पणजी की टिनसेल्स न्ही सोंपले म्हाजें. पळयता म्हाका दिसना आतां बॅगीन बी आसा पळयता आसल्यार न्ही हांगासर लायतलें. म्हाका हांगासर न्ही डेकोरेशन करूंक जाय. आनी 2 दिसांनी मागीर हांव टेबलाक बीन कवर बीन घालतलें. ओके आनी हांगासर केलां हांवें. सो हें पळयात. सो ते टिनसेल्स न्ही खूब आसलेले खंय लावया म्हटलें खंय लावून दवरलें हांवें. पळोवंक बरी दिसता. ओके सो जाल्यार जेवण सगळें करून जाल्लें आसा. दाळ केला चिटकीची भाजी केला. मागीर हांव चपाती करतलें. ओके इशूकाचें न्ही सेरलॅक सोंपलें म्हणजे एक 2-3 चमचो उरला. सो फाल्यां परवा जातलें. सो तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें हांवें रायस सेरलॅक केल्लें हांवें 2 भशेन. एक प्लेन रायस केल्लें आनी एक रायस वीथ उडद दाळ बी घालून अशें केल्लें. सो ताणें खालें ताणें म्हणजे चड अशें खावपाक हें करनालो कित्याक डेली घालतालें न्ही हांव तेका मागीर वाजयता. सो म्हणून तुमकां सांगता हांव जेन्ना तुमी सेरलॅक करता न्ही खूब करनाका थोडेशेंच करात. कित्याक ताका तेच घालून न्ही तेमी खावन तुमी वाजयतात. सो आयज करता हांव तें सोंपलें तें आतां 2 दीस उरलां. सो आनी परत तें सेम करचें ना हांव. सो जालें. सो आयज हांव करता मखाना मागीर फोव आनी हें तुजें ओट्स हेजें आतां हांव सेरलॅक करतलें. ओके मागीर फुडें मागीर पळोवया नेक्स्ट आनी कितें करपाचें. ओके सो तुमकां हांव शेअर करता. आनी इफ तुमकां मखाना सपोज फक्त मखानात घालून करूंक जाय न्ही जाल्यार तुमकां फोव आनी ओट्स घालपाक नाका. जाल्यार फक्त मखानात तुमी रोस्ट करून पावडर करून दवरात कळ्ळें न्ही. आनी गरम उदकान म्हणजे जेन्ना तुमी खावयतले पळय गरम उदकान ताका मातशें मिक्स करून खावपाचें. तितून जाय जाल्यार थोडेशें बनाना तुमी एड करात. ओके पपाया कितें फ्रुट्स बी मातशें स्मॅश करून ताका एड करपाचें. ओके सो तुमकां दाखयता कितलें मेजरमेंट घेवपाचें. आनी मखाना न्ही एक लक्षान दवरात जेन्ना तुमी मखाना भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करतले न्ही मखाना न्ही मातशें 2 तुकडे करून भितर चॅक करात. तितून न्ही केन्ना केन्ना न्ही फंगस आसता कळ्ळें तुमकां न्ही. हांव तेंच करतलें आतां. हांव 1 कप मखाना घेतलें आनी 2 तुकडे करून भितर पळयतलें चॅक करून केन्ना न्ही भितर फंगस जाल्लेलें आसता. हांवें नोटीस केलां.
ताका लागून. ओके, सो स्टार्ट करूया आमी सेरेलॅक. सो हांगासर पळयत हांवें काडून घेतला. हांगासर घेतला हांवें 1 कप मखाणा घेतला, हाफ कप घेतला हांवें ओट्स आनी हाफ कप घेतला हांवें पोहा घेतला. आतां आमकां न्ही एक कॉटन कपडो घेवंक जाय आनी पोहा न्ही बरें पुसून काडूंक जाय, कळ्ळें. आतां मखाणा न्ही हांव हे 2 तुकडे करतले आनी भितर चॅक करतलें, कित्याक म्हाका न्ही रिस्क घेवपा नाका ताका लागून. सो हांगासर न्ही हांवें कपडो घेतला आनी हे न्ही पोहा न्ही मातशें ताका पुसून काडया. हें पळय जाल्लें आसा. सो हांगासर पळय हांवें 2 तुकडे करून पयले, सगळें बरें मेळ्ळां म्हाका, कांय नाशें. ओके, आतां आमी एका फ्राय करून घेवया. सो आईक म्हटलें मखाणा आसा न्ही हें सगळें हांव फ्राय करून दवरतलें, कित्याक बरें फ्राय करून दवरलें न्ही बरें पडटा, केन्ना खावंक बरें लागता, क्रिस्पी लागता. सो फ्राय करता हांव आनी म्हटलें दूद आसा, खीर करता, मखाना खीर खावंकूय दिसलें म्हाका. म्हटलें आतां करता पयलीं हांव इशुकाचें हें करून घेता, फ्राय करून मागीर थोडेंशें दूद घालून मखाना खीर न्ही खूब बरें लागता मखाना खीर. आनी खीर बीन करतना न्ही तुमी मखाना केन्नाय कित्याकूय यूज करता न्ही कट करून चॅक करा भितर, केन्ना केन्ना भितर न्ही बारीक बारीक किडे बी आसता, हें कितें म्हणटा ताका ब्लॅक कलर तांदळाक बी जाता पळय तशें. सो रिस्क घेनाकात, कळ्ळें. 2 कट करून पळया, चॅक करात. ओके, हांगासर हांवें पॅन दवरला, हेका फ्राय करून घेता. पयलीं न्ही हांव मखाना घालता, एक 2-3 मिनटांनी लो फ्लेमीन ताका न्ही बरें फ्राय करून घेवया. सो फ्राय करतना न्ही अशें कंटिन्युअसली ताका अशें मिक्स करत रावात, नाल्यार कितें जातलें बरें एकूच कडेन रावतलें मागीर तें बर्न जातलें. ओके, एक 2-3 मिनटां पुरो आमकां. अशें गरम ताका हीट लागलें न्ही तें मागीर क्रिस्पी जाता. सो जस्ट 2 मिनटां जाल्लीं आसा. ओके, आतां हांव घालता पोहा घालता आनी मखाना सॉरी ओट्स घालता आनी फ्लेम अशी लो दवरात. लो फ्लेमीन ताका न्ही एक 2-3 मिनटां फ्राय करून घेवया. सो हें पळय जाल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. सो 2-3 मिनटां बरें एका फ्राय करून घेतला. आतां गॅस बंद करता हांव. तें खूब गरम आसा, बरें थंड जावंक जाय. बरें थंड जालें न्ही तें मागीर क्रिस्पी जाता, कळ्ळें न्ही. मागीर ताका मिक्सरान घालून आमी फायन पावडर करुया. सो हें न्ही बरें थंड जाल्लें आसा. आतां हांव घालता जारान आनी फायन पावडर करून घेता. सो हांगासर पळयात रेडी आसा मखाना सेरेलॅक. सो आतां हें सेरेलॅक कशें करपाचें, एक पॅन घेयात, उदक घालात, बॉयल करनाका उदक, थंड उदक घालात आनी उदक घातलें की एक 2 चमचो हें पावडर घालात आनी बरें ताका लो फ्लेमीन ताका मिक्स करून न्ही तें मागीर लम्स बीन जावंक जायना, बरें मिक्स करून अशें ताका एक बॉयल येयसर न्ही ताका कूक करपाचें. मागीर तुमी सेरेलॅक रेडी. मागीर तुमकां जाय जाल्यार बनाना स्मॅश करून घालात, केन्ना गरम करून अशें आयदनान घालात, बनाना किंवा एप्पल प्युरी कितें मातशें स्वीटनेस येवपा लागून तुमकां जाय तशें तुमी करूं शकता. ओके, तो हें जाल्लें आसा. तो चिंतलें की आतां मखाना खीर करता न्ही तो तुमकांय समजा दाखोवया म्हटलें आनी परत परत करूंक जावचें ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. तो दाखयता हांव मखाना खीर खूब बरें लागता. तुमी ट्राय करात, कोणेंय बी करूं ना न्ही मुद्दाम तुमी ट्राय करात, तुमकां तें खूब आवडटलें. ओके, सो हांगासर न्ही मखाना घेतला हांवें आनी अशेंच ताका 2 कट करून घेतला चॅक करपाक. आतां घी घालून न्ही मातशें आमकां हें ड्राय रोस्ट करूंक जाय. हांगासर न्ही हांवें 1 कप घेतला मखाना आनी ताका 2 तुकडे केला. ओके, आनी आतां घालता थोडेंशें घी, थोडें घी घालून न्ही आमकां मातशें रोस्ट करून घेवंक जाय. अशें ताका क्रिस्पी जातलें मातशें तें. सो हें पळय जाल्लें आसा. जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां मातशें मिडियम फ्लेमीन हें फ्राय करून घेवंक जाय. आतां हें काडून घेता. जस्ट थोडेंशें घी घालता आनी थोडे काजू आनी बदाम आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळय जाल्लें आसा, काडून घेता. सो दूद दवरला हांवें. दुदाक न्ही आतां बरें बॉयल येवंक जाय. आतां तातूंत घालता हांव केसर घालता जस्ट थोडेंशें. आतां ताका न्ही बरेंशें बॉयल हाडया. सो मिल्क न्ही हांवें हांगासर न्ही 1/2 लिटर घेतला. सो हें न्ही बरें थंड जाल्लें आसा. जस्ट थोडेशेंच मखाना न्ही हांव सायडीन काडून दवरता. बस पुरो. आनी हें सगळें न्ही हांव मिक्सी जारान घालून न्ही फायन पावडर करून घेता. सो दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां आमी तें पावडर घालया, मखाना आनी ड्रायनट्स तें पावडर घालता. 1 मिनट.
सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. आता फ्लेम अशें लो दवरात. सो बरें ताका मिक्स करून जाले की आता घालया आमी ते मखाना फ्राय केलेले. शुगर तुमकां कितले स्वीट जाय त्या प्रमाणे शुगर घालात. हांव जस्ट थोडेशें घालता, मागीर चॅक करतलें हांव. जस्ट थोडेशें घालता हांव कार्डमन पावडर. बरें ताका मिक्स करून घ्या. चॅक करा स्वीट कितले जाय की तुमी शुगर ॲड करात. सो स्वीट परफेक्ट आसा. हे पळय मातशें ताका बॉयल येवंक जाय. ताका मातशें बॉयल जालें की आमची खीर रेडी. सो आतां हांव घालता ड्राय नट्स, काजू, थोडेशे बादाम आनी पिस्ता. तुमी न्ही स्टार्टींग न्ही करून खावन पळयात. कित्याक न्ही थोड्यांक न्ही आवडना मखाना खीर. सो तुमकां सजेस्ट करता इल्लेशें करून खावन पळयात, पण खूब बरें लागता. सो पळयात हे मातशें ताका बॉयल येवं न्ही जालें. सो हें पळयात बॉयल येयलें आसा. सो मखाना खीर रेडी आसा. मुद्दम तुमी न्ही हें ट्राय करात. सो इश्वी उठलो ताका न्ही मखाना हें केला, सेर्लेक मखाना केला. आतां केलेलें पळय हांवें तेंच केलां आनी हेतून हांवें पपाया ॲड केला. घे रे व्हरून दी, हांव आयलोच करातलें. Hi guys, back to my YouTube channel. परत म्हण, हा काळो गेलो. Hi guys, back to my YouTube channel. चल तो उठलो म्हटलं आई ताका बरयतलें, म्हाका चपाती करूंक जाय. इश्वी आयज न्यू आसा, उखलून दी मखाना. आयज न्यू आसा, न्यू खाऊन सांग हा कशें जालें ते. सगळे फिनिश करूंक जाय. घे ओय बाकी तुका किती दिता तुका सरप्राइज. सगळे फिनिश कर इश्वीक. आ किती आत्ता कितें हाडटा? की आत्तालो सगळे फिनिश करा. ओय पपाया घातला. पापे हां चल खा. सो भेंडी फ्राय केले असलेले फ्रिजीन स्टफ करून दवरलेले हांवें. आणि शिव येयला. शिव भेंडी चावता. खीर बरें हा हाय म्हण सगळ्यांक. कसले जॉइन केलेले तुका खूब आवडटा ते भेंडी स्टफ. सो हांगासर न्ही एक गिफ्ट येयला इश्विकाक. आमचे यूट्यूब फॅमिली, तें नांव आसा समृद्धी, तेणें धाडला. ओके सो रावला ओपन करपाक. सो ओपन करया म्हटलें. अजून आमचे गेस्ट येवंक ना. सगळं तर फुडें लागले कितें रे? हा आवयश उलटे घातले मरे तुवें. इश्यू आयलो ओपन करपाक, हातीक लागले. पळय तो सगळें तर फुडें काय मातशें कट जाला इतलें, तेन्ना हळद घातला. तो आपूण सगळें तर फुडें लागलें. ओके सो हें ओपन करता. अजून आमचे गेस्ट येवंक ना. जस्ट आत्तां कॉल केलो तिका, अशी लेट येतली खंय. सो म्हटलें हें ओपन करया. येता म्हणटाले ते आमगे येवपाक टायम ना म्हणून तेणें गिफ्ट धाडून दिला. हें पळय म्युझिक पियानो, ड्रम विथ पियानो. ओपन कर ओपन. 3+ इयर ते न्ही. आतां बी ताका दवरपाचें सायकल. आवय आतांच ताका दाखोवया. राव आतांच तें ताका दिता. वॉश करून येते नाका बरो हा पियानो. हे पळय अशें हात मारप ते. ऑन कर ऑन कर. बॅटरी घाल. एक जाग्यार बँडेज न्हू. आतां बस एक कडेन ओगी. सगळे कामां गडबड. केन्नाय कितें पार्सल येता न्ही ताका आतां ओपन कराचो थारो जायना. आतां कातर लागला ताका. आतां आसूं लायतलो पप्पा यो. इश्वीक पळय कितें हाडला. थँक्यू म्हण दीदी. थँक्यू म्हण समृद्धी दीदी. थँक्यू म्हण. हातीन दी. सकल बस सकल बस. कितें तें सकल सकल दवर न्ही. हां आवय बरें आसता बरें. हें पळयात कपडो बांदला. जेवण आयज तुका कसो जेवू खंय कितलो जेयता म्हणून नानी म्हणटा. आं स्पुनान जेव. बरें इश्वीक खेळ. इशी की जाता पैसे चालता घेऊन.
इशवी दाबता घेऊन हम्म. बरे ते मध्ये मध्ये लाईट्स पेटता न्ही तो पळयता अरे कितें रे आनी तुजे हात कितें रे बरे फ्रॅक्चर बरें काम करता तूं Fracture. सो समृद्धी तुका हांव थँक्यू म्हणटा गिफ्ट दिला म्हणून तुवें गिफ्ट दिला इशुकाक बरी ती घेवन बसलेलो ओदोळच्यान बरें कोण रे थँक्यू तुका वन्स अगेन आं खूब लायक जालें ताका बस स्मायल जावं स्मायल इशू थँक्यू माय आवयस आवडलें ते घेवन बसला सारको कोण रे इशवी पळय ताका कळटा कोण येता म्हणून उठलो न्हिदलेलो इशवी पळय इशवी ताकाच पळयता इशवी कोण येयला आनी तूं उठलो बेगिना तुका पळयता पळयता इशवी रडटा तुमी वयता म्हणून तूं ताका भोंवे म्हणटा आ चल वयता गेलो घेवन ओके सामको सो गेली तुमी धर गेल्ली 11 जाले आतां तशें आयले मागीर जेयल्ली होय मातसो न्हिदेक हें करतालो आजून न्हिदोंक ना जागो हा तो पळय आई घेवन बसलें ताका ओके सो बरी दिसलें येवन गेली आनी तुमकां दाखयता हें पळयात सांटा पण हें चॉकलेट हें आं असो मोव आसा एखादा दवरता फ्रिजीन मिल्क चॉकलेट म्हाका न्ही खूब लायक जालें तुमकां दाखोवया म्हटलें हें पळय अश्वीक सांटा चॉकलेट तुका काय ना चॉकलेट चॉकलेट भरपूर आहा एक्चुअली शिवाय काय ना चॉकलेट ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर